सर्वेश्वराच्या माना नवे गीत रचून गाया आमचे खातीर चोरया ताणे करून दाखयल्या सर्वेश्वराच्या माना सरोसान एक गीत गायता सर्वेश्वराच्या माना सरोसान एक गीत गायता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भाव भयणीनो, हे मिसांत वांटो घेवंक आमी हाजीर आयिल्ले आसतना खेरीत भाशेन मागुया आमकां कृपा, सोत, नीत, विस्वाशीपण असलेशी गूण आमी आपणावंक. न्हयच फकत भायली भक्ती, पूण काळजा मनान आमी देवाशी येवं. आनी काळजा मनान आमी देवाची भक्ती करतले जाल्यार एकामेकाचो मोग, एकामेकाचो नीत आनी विस्वाशीपणी आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक गरजेचें. आज जेजू आमकां आपयता. इट इज नॉट जस्ट इम्पॉर्टंट टू बी रिलिजियस, इट इज इम्पॉर्टंट दॅट वी हॅव अ रियल डिवोशन, अनुभव देवाचो आनी एकामेकाचो सांगात. असल्या वातावरणान जिवंक भोव करून ह्या कोरोना व्हायरस पिडीक लागून आमी आमच्या घरांनी आसतना एकामेका थंय सोंसणीकाय, एकामेका थंय मोग, एकामेका थंय दया, नीत आनी विस्वाशीपण असलेशी गूण आपणावंक आमकां कृपा मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन बरे भशेन वांटो घेवंक आमी पातकी म्हूण ओळखून मोगाचेर, नितीचेर आड केल्ल्या पातकांची आमी देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सरपदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. एबर सदां घेवन सदांच अंकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवीदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया. आज आपलो बर्थडे हो वाडदीस समारंभतल्या पासून मागुया. कुडियात्म्यांची भलायकी बापान तांकां फाव करूं. आपला चलुगणाचो दीस पालटेल्या पासून मागुया. देवाचो आशिर्वाद तांचेर पडून. मरून गेल्ल्या आमच्या भाव भयणांक सासणाचो विसव फाव जावंक मागुया. पिळयेंत आसलेल्यांक वेगोवेग पेकोवणी देवान तांकां भलायकी दिवंक मागुया.
आपल्या पासत माग म्हूण जायत्यांनी आमकां विनंती केल्या. हे वेळार तांचो उगडास करुया. देवा आमचे बापा, तुझ्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जे तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जे तूं आमकां भासयताय ताची आशा दवरूंक बोलेपणान आमकां फाव कर. आनी अशें उतीर संवसारांत सुर्गीच्या सदां तोखतेल्या सुखाचेर आमचीं काळजां थीर करून दवर. हे आमी मागता आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. आमेन. भाग्यवंत पावलून तेसालोनिकांक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या संबंदी आनी ताचे भोंवती आमी सगळीं जमतल्या ह्या विशीं तुमचे लागीं आमी मागता तें हें. सोम्याचो दीस पावलो म्हूण सांगून कोणेय बाकीत केलें जाल्यार वो हांवेंच अशें म्हणलें वो बरोवन धाडलां म्हूण कोण कोण सांगीत जाल्यार तुमचें मन सोंपेपणी घुसपूंक दिवं नाका. वो तुमी आकांचे न्हय. तुमकां कोणेच कशेच भाशेन फोटोवंक दिवं नाका. आमी तुमकां परगटलेल्या शुभ वर्तमान्या उद्देशीं आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन वांटो घेवचे खातीर देवान तुमकां आपयल्यात. म्हणटोच भाव भयणीनो, थीर रावात आनी जावं तोंडी जावं चिटी वरवीं आमी तुमकां शिकयल्यात त्यो चाली रिती घोट दवरात. खुद जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आनी आमचो मोग केला आनी आपले कृपेन आमकां सोरो नासलेलो धीर आनी थीर बोरवासो दिला. तो देव आमचो बाप तुमच्या काळजांक धीर दिवं आनी सगळे तरेच्या बऱ्या कुरण्यांनी आनी उतरांनी तुमकां थीर आनी घोट करूं. देवाचें उतोरें. देवाचे वडुपरां. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. संवसाराची मनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. म्हणुया, संवसाराची मनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रानो गाजोन सांगात. ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब. संवसाराची मनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. स्वर्ग सगळो आनंद भोगूं, उल्हासूं आख्खो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागर, आयकूंक दी ताचो गणगण. जबाब. संवसाराची मनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. फळां सयत पिकाड जमीन, भुरकुटूं आनंद भरीत. रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगोटूं खुशाल भरीत. जबाब. संवसाराची मनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. मनसुबी प्रितुमेची सगळी नीत संवसाराची परजांची करूंक जोडटी. परमेश्वर पडे येता. जबाब. संवसाराची मनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. उद्गार.
तुका सुमया. जेसून म्हणलें, दोंग्या दोम श्राश्टांनो आनी फारिजियांनो तुमचें कोटा. ओर्तेल्यां आनी शेपू आनी जिरें असल्यांचो दावो वांटो तुमी दितात, पूण सोमुतीचे उदीक मोलाचे कायदे म्हणजे न्यायनीत, काकलूत आनी विस्वास हें तुमी सोडून दिल्यात. ते तुमी चुकोवचे न्हय आसले, पूण हे तुमी पाळूंक जाय आसले. 1000 झोळारी घालून काडटात आनी ऊंट गिळटात तसले कुड्डे फुडारी तुमी. दोंग्या दोम शाश्टांनो आनी फारिजियांनो तुमचें कोटा. तर पात्रां आनी ताटां भायल्यान आसा तें तुमी नितळ करतात आनी भितरल्यान तुमी नागवणे आनी पोजडेपणान भरल्यात. आरे कुड्ड्या फारिजेवा, भायल्यान आसा तितलेंय नितळ जावच्याक पात्रां आनी ताटां भायल्यान आसा तें पयलें नितळ कर रे. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणांनो, दोंगेपण सोडुया, प्रमाणीक जिवीत जिवुया. अशेंच कितें जेजू आयच्या शिव वर्तमानांतल्यान आमकां सांगता. आनी हाचेर नियाळ करतना लॉकडावनांत घडोल्ल्या एके फामिलीचे परिस्थितीचो म्हाका उगड आयलो. फामिलींत आवय बापूय आनी तांचो आपुरबायेचो भुरगो. आवय बापूय कामाक वेतालीं जाल्यार भुरगो घरा लागीं एकलोच आसलो. आवय बापूय भुरग्याक सगल्यो संवसारी वस्तू ताका दितालीं, जें मागलें तें ताका दिलें. हो भुरगो रुमांत कितें करता हाचें कोणाक पडून वचूंक ना. दिसभर फेसबूक, वॉट्सॅप असल्याच संवसारी राटींनी तो गुल जाल्लो. पूण जेन्ना जिवितांत तो सांडटा तेन्ना तो अशें उद्गारता, मामी डॅडी, तुवें म्हाका सगल्यो संवसारी वस्तू दिल्यो, पूण तुजो मोग सांगात तुवें म्हाका केन्नाच दिवंक ना आनी म्हाका मागणें करूंक तुमी शिकोवंक ना. मोगाच्या आवय बापायनो, अशेंच कितें आमचीं भुरगीं आमकां उद्गारीत जाल्यार तुवें आमकां सगलें दिलें, पूण तुजो सांगात, वेळ आनी मोग तुवें आमकां दिवंक ना अशें म्हणलें जाल्यार आमच्या जिविताक कितें भोगतलें काय? जायते फावटी आमी गरजेचें तें दिता आनी भोव मोलादीक तें आमी विसरता. आयच्या शिव वर्तमानांत खोर उतरांनी जेजू म्हणटा, दोंग्या दोम शाश्टांनो आनी फारिजियांनो तुमचें कोटा. अशें म्हणून तो तांच्या तोंडार मारता. ओर्तेल्यां शेपू आनी जिरें असल्यांचो धावो वांटो तुमी देवाक दितात, हें बरें, पूण ताचें ओदीक मोलादीक म्हणल्यार काकूत्र, न्यायनीत आनी विस्वास हें तुमी विसरता. तें तुमी तुमच्या जिवितांत पाळिना, तें तुमी करिना, हें तांच्या दोळ्या मुखार दवरता. तुमी तुमचें जिवीत दोन भाशेन जियेता आनी जेजू आमकां प्रमाणीक जिवीत जिवंक उलो मारता. आमच्या जिवितांत आमी नदर मारुया. आमी आमच्या कुटुंबांत देवाचें उतर आमी वाचता, हें चड गरजेचें, पूण ओदीक मोलाचें म्हणल्यार देवाचें उतर वाचप, ताचेर नियाडप आनी आमच्या जिवितांत चलता भोंवताना तें पाळप. दुसरे सुवातेर सांतां भक्तांची नोवेनां आमी व्हडा गणगणां करता, हें भोव गरजेचें, पूण ओदीक मोलाचें म्हणल्यार त्या सांता भाशेन जिवप आनी दिसान दीस प्रमाणीकपणी आमी चलप. आनी तिसरे सुवातेर आमी आमच्या घरा भायर खुरीस बांदता जाल्यार आल्तारार आमी खुरीस दवरता
आनी आमच्या गोड्यांतूय आमी कुरीस घालता. हें चड गरजेचें म्हळ्यार उदीक मोलाचें म्हणल्यार जेन्ना आमच्या जिवितांत कुरीस येता तेन्ना तांकां मोगान वेंग मारप, जेजूचेर नदर मारून तो आमी मोगान व्हरप. मोगाच्या भावा भयणांनो, दोंग्या दोमशास्त्रांनो आनी फारिजियांनो, अशें जेजून आयज आमकां म्हणलें जाल्यार आमच्या जिविताक कितें भोगतलें काय? दोंगेपण सोडून प्रमाणीक जिवीत जिवंक आल्तारार येतल्या जेजूची कृपा आमकां ह्या मिसा बलिदानांत मागून घेवया. भेटवणेक आमी गायन गावया. तुकाच बापा, C-30-8, पान 40-4, C-38, पेज 44. Tuka's Papa, sorboce, dita duga egare. Tuka's vota, sormoce, tujhe se korkashele. Moche हाथ के, moche पाएंगे, स्वीकार को राधा कोशे. तुझो मोइमो korgot koru shukobo sogabu Tukas baba sormoche ditaru gare Tukas wopta sormoche tujhe se korkashele. भयणी भावांनो, ही आमची बॅच सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असली जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हे तुमच्या तुमच्या हातांतलें बलिदान बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या अन्यायके पवित्र सुविच्या देवाक सर्वेस्पर सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा, एकेच बोली वरवीं आमकां तुजी आपणालेली भुरगीं तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटांत आनी शांतींत सांबाळ. हे आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदविदार आनी शासनाचे देवा, सर्व काळे आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायदेचो मोगान आमी ताचें मरण समरोमता. जिव्या बाबरतान ताचें पुनर्जिवंतपण आमी परगट्टा. थीर बरमुशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक आमी ओत्रेकता. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी आमची पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली.
तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातक्यांचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोतलीं हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू जेजू मेलो मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखार समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिरतले आम्हा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावां भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आपापल्या घरांनी रावून वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत सुजे भाग्यवंत धर्म घेता आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिंगेल आनी सर्व काणी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक आमेन. आमेन. भयणी भावनो काकूत दया मोग सोसणीकाय विश्वास हे सगळें भाव भयणीनो आमच्यांनी करूंक शकता जिवंक शकता देवाच्या नेमा प्रमाणे जेन्ना आमी मना काळजान ताची भक्ती करता. न्हयच फकत भायले धर्माचे कायदे पाडून जे भाशेन जुदेव लोक करताले जे भाशेन फारिजेव धर्मशास्त्री करताले पूण काळजा मनान कितें उत्तम कितें श्रेश्ठ तेंच आपणावंक आज जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून ताचो आदार मागून घेवया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळणीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो विशानत रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपात्यांतली सुटय आनी सर्वाखेदांतली वाटाय कित्याक राजवडती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन तांबडी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्यांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भारताचेर दीस घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन. जेजूची शांती सदांका तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी देवाची शिडी संवसाराचे संवसाराचे पाप काटेली आमची काकूत खोर. देवाची देवाची शिडी शिडी संवसाराचे संवसाराचे पाप पाप काटेली काटेली आमची काकूत खोर. देवाची देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटेली आमकां शांती दी.
देवाची शेगडी संवसाराचे पाप कटती हेजे तुझे जेवणां दाना वांटून घेतली आमी सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली उत्मीक कुमनेवाचे मागणे म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव उमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसतले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिलो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका आमेन आमेन जेजू म्हाका तुजी गरज D15 पान 55 D15 पेज 55 जेजू म्हाका तुजी गरज सुखे जमनी जशें उदक उजव्या दिव्या विजलेचे यंत्राक चलो पडुबेचे उजव्या दिव्या विजलेचे यंत्राक चलो पडुबेचे तुझे बगोन म्हाका जिवी नावड जेजू आनी पदवी तुझे बगोन म्हाका जिवी नावड जेजू आनी पदवी कोरोना व्हायरस हे पिडे सुमयार देवाचे काकलुतीक उलो सोर पदवीदार आनी काकलूत सरा देवा सोडवण दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां बासायलाय आमचे विनंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजी भुरगीं सांपडलेलीं आसात तुज्या उतराची पदवी पाठय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर बापा तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवनशे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे आमकां पेकयता तो देव तूं हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोठाय दी पिडेस्तांचो इलाज करतात त्या वैजकी लोकांक धीर राखण आनी उर्बा दी मोर्नाचे तोणेर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसो मेळूं पवित्र आत्म्या ही पिडा नाश करपा खातीर एक ओखोद घडून हाडूं अभ्यास करतात ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशी पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता सुमयाची सू तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता ताचेर बावाळ थेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता आमकां वाटाय सायबा आमी मोरता ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजे सवें तांकां बोरवांसो मेळूं जो जावन आसा आमचो आसरो सासणाच्या सासणांक आमेन आमेन प्रार्थुया स्वर्गीच्या बापा
तुवें काकुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमचे पिडे सोत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजांची उर्बा उदीक उदीक वाडय हे आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी आमेन. भाव मुडिनो फाल्यांच्यान आमचे इगोजेंत 10 बुधवारांची भोगती आमी सुरू करता. 10 बुधवारांची भोगती फाल्यांच्यान सुरू जाता. कोणाकूय हे भोगतीची मिसां भेटोवची खोशी आसा जाल्यार ऑफिसांत येवन भेटोवची. मीस सदां भाशेन 7:30 आनी मिसा उपरांत आमी पेरपेर सुकूय साहेबांच्या मानाक हे नोवेन करतले. हे 10 बुधवारांची भोगती शेनवारा दिसाक आमच्या तरणाट्यांची केरीज कार्यावळ 7:30 ते 8:30 पुरान रेदेमतोरीस पाद्री आनी आमचे तरणाटी हे पवित्र और आमी तातूंत वांटो घेतले आनी आमच्या सगळ्या तरणाट्यां पासून मागतले. ह्या वेळार हे कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायते आमचे तरणाटी तरेतरेच्या संकश्टांक सांपडल्यात. एकसूरपण निराशीपण तांचेर आयलां. आमी तांचे पासत किरीत भाशेन मागतले आनी जेजून तांकां आपलो हात दिवन तांकां आपले उर्बेन भरूंक तांचे पासत किरीत भाशेन मागुया. आनी आयतारा दिसाक तावन मोंत सायबीन मांयचे जल्माचे दिसाची परबेक आमी तयारी करतले. 30 तारखेतान हे नोवेन मोंत सायबीन मांयचे आमी चालू दवरतले. 30 तारखेर आयतारा दीस पयलो दीस नोवेनांचो. नोवेनाच्या दिसांनी आपले खास इंतेसां बसत मागूंक जाय. तांणी ऑफिसांत येवन आपलें इंटेन्शन दिवचें म्हूण मागता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्पविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. प्रमाणीक जिवीत जिवंक वचून यात. जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखा आर्गां तुका सोमया शेवटाक गायन गावया. E2 5 आनी 6 E2 पेज 76. तुवें म्हाका रचलो तुजो करच्या तुवें म्हाका पोसलो तुजी चाकरी करच्या तुवें म्हाका वेचलो सासणाक सुखाक पावच्या तोरी म्हाका फावोरूय सोमया म्हाका फावोरूय आर्गा तुका सोमया आर्गा तुका दोरिया